सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन ही भेट आयज आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कोसेसांव मारिया फेर्नांडीस हिच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सगळ्या कॉस्ता फॅमिली हांच्या सोंपून गेल्ल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सगळ्यांक सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया आयज आमच्या मागण्यान दवरुया एल्ड्रिया लुकस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया आयज सायबिणीची भेट ह्या कुटुंबांनी जाता नाकेली एलेक्स पेरेरा देवस्वाग्रान आग्नेलो डिकॉस्टा दाबोली मारिया जोकिना लांदेज ग्रीन व्हॅली एंड्रू फेर्नांडीस आल्तो दाबोली आवता पिरिस आपा ऑर्चर्ड मारिया नोरोना रेजिना मुंदी जॉन आनी फ्लोरा फारिया आल्तो चिकाली रिता रॉड्रिगीस ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मायचे भेटेन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया हे सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया किरीत भाशेन आमचेच पासत आमच्या कुटुंबा पासत आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी संवसाराचे शांती पासत मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सव्या आसूं ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरात ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरूंक आमकां पवित्र आत्म्याची प्रेरण खेरीत भाशेन गरजेचें आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणांक आमी उक्ती रावंक आमकां उलो पूण जायते पावटी आमी आत्म्याच्या प्रेरणान चलचे बदलेक जें कितें चुकीचें आसा वायटाचें आसा त्या वाटेन वाट धरल्या असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणे मागुया हांव पातकी सुपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूतकोर क्रिस्ता काकूतकोर सोम्या काकूतकोर प्रार्थुया सूर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग चडय आनी तुवें भासायलें तें जोडूंक आमकां फावो जावच्याक तूं फरमायताय ताचो मोग आमच्या काळजांनी पेटय हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना
बागेवन पावलून रोमकाराक बरयले चिटीवेलें वाचप। भाव भयणीनो, आत्मो आमचे अस्कोतायेच्या आदाराक येता, तर फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकलो। देखून उतरांनी उच्चारूंक जायना तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोद करता। काळजां तपासून अडकता तो देव आत्मो कितें मागता तें बरें जाणून, कित्याक देवाचे कुशे प्रमाणे तो पवित्र केल्ल्या पासत विनोती करता। जीं कोण ताचो मोग करतात आनी जे कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यात तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणो, कित्याक जे कोणाक देवान आदीं फुडेंच ओळखून काडल्यात तांणी आपल्या पुताचो रुपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणी मदलो मालगडो जावंक तांकां ताणें आपोणें केलां। आपयल्यात तांकां ताणें प्रमाणीकपणूय दिलां, प्रमाणीक केल्यात तांकां ताणें तशींच मोहिमेवंत केल्यात। देवाचें उतोरें। आमचो जबाब, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा। सगलीं बारबोर म्हणुया, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा। म्हजेर नदर घाल, म्हाका जाप दी, सर्वेस्परा म्हज्या देवा। मोन्नाचे न्हिदेंत हांव पडना जावं, म्हज्या दोळ्याक उजवाड दी। हांवें ताका जिखलो अशें दुस्मानाक म्हणूंक दिवं नाका। हांव हारलो पडलो म्हणून म्हज्या शत्रूक ताळयो पेटूंक निर्मूं नाका। जबाब, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा। हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा। तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद भरीत जावं म्हजें काळीज। सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, तांचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां। भोव व्हडत्या सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तोत्रां स्तोत्र गितां गायतां। जबाब, हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाळ मोगाचेर पातयेवन आसा। उद्गार। शिव वर्तमाना वरवीं जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेन तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात। सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं। लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। दर एका नंगरान आनी गांवांत वचून जेजू शिकोवण दीत जेरुजाल्याची वाट चलतालो। तेन्ना कोणेकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सायबा, सोडवण जोडटली ती थोडींच न्हय? ताणें तांकां अशी जाप दिली, अशीर दारवाट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात। कित्याक हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना। घराच्या दुनयान भितर वचून दार धांपल्या उपरांत तुमी भायर रावन दारार मारून म्हणूंक लागतल्यात, दुनिया आमकां दार उगड। आनी तो तुमकां अशें म्हणटलो, तुमी खंयची ती हांव नकळो। तेन्ना तुमी म्हणटल्यात,
तुज्या म्हऱ्यान आमी जेवल्या आनी पियेल्या आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुवें शिकोवन दिल्या आनी तो तुमकां सांगतलो तुमी खंयची ती हांव नकळो. वायट करतल्या न्हू सगळीं तुमी म्हजे सरशिल्लीं पयस सरात. तेन्ना अब्राम, इजाक, जाकोब आनी समेस्त प्रवादी देवाच्या राज्या भितर आसलेले आनी तुमकां भायर उडयलोलीं पड्योवन तुमी रुदोन करतल्या आनी दांत किर्लितल्यात. उदेंती, अस्तंते, उत्तरी आनी दक्षिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतलो. आनी पळयात आतां निमाणीं आसात ती पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात ती निमाणीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सिवीक सेन्स हें उतर भाव भयणीनो ही 2 उतरां ह्या दिसांनी ट्रेंडींग आसा सोशल मिडियाचेर, फेसबूक, यूट्यूब. सिवीक सेन्स आनी सिवीक सेन्स म्हणटात तें उतरां कित्याक ट्रेंडींग आसात? त्या उतरांक लागून खंयचो लोक आसा हें आमकां पळयत जाल्यार आमकां लॉस दिसता, दूख भोगता. वेगवेगळ्या देशांनी आनी आमच्याय देशांत आमचे विशीं म्हणजे आमी भारतीय लोक जो आसा, भारताचो लोक आसा, इंडियन्स, आमचे विशीं हें उतर ट्रेंडींग जाल्लें आसा, सिवीक सेन्स. आनी ट्रेंडींग जालां तेन्ना हें सांगून की आमकां भारतीय लोकांक सिवीक सेन्स ना. आनी हे थोडे यूट्यूबर्स आनी हे सोशल मिडियाचेर उलोवपी जे आसात टायम लायन घेवन म्हणटात 2014 वर्सां उपरांत भोव करून हे सिवीक सेन्स सारकें उणें जायत 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 गेलां. आनी आयज असल्या पावंड्यार पावलां की जायते देश जंय आमी भारतीय आमचे भारताचे मनीस जंय गेल्ले आसात एक बरो फुडार करूंक, जोडूंक, नवी दिशा पळोवंक, थंयसरले देश आनी थंयसरल्या देशांतलो लोक आमकां एके भाशेन भायर घालपाक सोदतात, दारां बंद करपाक सोदतात, परतून आमच्या घरा वच म्हणून बोवाळ मारपाक लागलेले आसात. कारण सादें की ह्या लोकांक म्हणल्यार आमच्या लोकांक सिवीक सेन्स म्हणटात तें उणें जायत गेलां. आनीक इल्लोसो ताचेर नदर घालून हेच म्हणटात कशे भाशेन सिवीक सेन्स ना जालें. आदीं आमच्या लोकांक रेस्पेत मान आसलो दुसऱ्या गांवांनी, हार्ड वर्कींग, दुसरे कडेन वचून काम करतात, तांकां जाय आमचो वावर, आमच्या वावरा वरवीं जायते देश वयर चडल्यात. पूण आयज हें सिवीक सेन्स उणें जालां. कित्याक आमचे भितर देवाच्या नांवान आनी धर्माच्या नांवान ज्यो वस्तू भितर घातलेल्यो आसात त्यो घेवन आमच्या भितर जें सिवीक सेन्स आसलें, हार्ड वर्कींग आनी हेर दुसऱ्यो बरे गूण आसले ते भायर पडल्यात. देवाच्या नांवान, धर्माच्या नांवान आमकां देव दिला, धर्म दिला. देव म्हणटात तो देव न्हू, सारको न्हू, पूण देवाच्या नांवान ज्यो वस्तू दिल्यात ताचे वरवीं आमचें सिवीक सेन्स पिड्यार जालां. देखून भोव करून हें उतर आतां आयलां ह्या दिसांनी जीं फेस्टिवल्स आमची इंडियन फेस्टिवल्स, भारतीय फेस्टिवल्स जीं चल्लेलीं आसात आनी जे पद्दतीन आमचे भारतीय मनीस आमच्याच देशांत तशेंच दुसऱ्याय देशांनी ते मनोवंक लागलेले आसात ताचेर एक नदर मारून हें उतर आयलां, सिवीक सेन्स ना. आमच्या वेळांचेर कोलवा, मिरामार ह्या दिसांनी छठ पुजा म्हणली जाल्ली आसा. ती काबार जाल्या उपरांत ते बिचीचेर कसली घाण गुट्ट्याण जाल्या ती आमकां दाखयतात. भायल्या देशांनी तशेंच. भाव भयणीनो, हें आयज नियाळ करपाक आयचें देवाचें उतर आमचे मुखार दवरता. ओशीर दारवटो. आमी ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरपाक जाय आनी ओशीर दारवट्यांतल्यान सान भितर सरता ती वाट आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता. ओशीर दारवट्यांतल्यान भितर सरनात म्हणल्यार दारवटे आयज आमचे व्हडले जाल्यात,
सवलती आमकां जाय त्यो मेळ्ळ्यात. आयज सगळे आमच्यांनी एक एट अ क्लिक ऑफ अ बटन म्हणटा ते भाशेन करपाक जाता. बाजारान वचपाक पासून नाका, वस्तू तुज्या घरान येतात. रांदपाक आमकां आदले भाशेन त्रास करून चूल कर, लाकडां हाड, उजो घाल, फू कर, हें आयज नाका. आयज गॅस आसा, चूल आसा, एक लायटर पेटयत जालें रोखडेंच. ताच्याहून आतां आनीक फास्ट जाल्लें आसा, मायक्रोवेव आनी हे दुसऱ्यो वस्तू येयल्ल्यो आसात. सवलती वाडल्यात, सोंपेपणां वाडल्यात. हाचे पयल्या वचपान भाग्यून पावलो रोमकारांक चीट बरोवन सांगता, आत्मो आमच्या अशक्तायेच्या आदाराक पावता आनी आत्मो आपूण आमचे पासत मागणें करता देवा मुखार. आस्कार सुस्कार सोडून, उतरां तितलीं गरजेचीं न्हू, कितें जाय कितें नाका हें न्हू, आस्कार सुस्कारांनी आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनंती करता. आनी देव जो काळजां तपासता तो आत्मो जें कितें आमचे पासत मागता तें समजून घेता, तें बरें जाणा. आनी देखून देव आमकां पवित्र आत्म्यान जी विनंती केल्या ती मानून घेता. भाव भयणीनो, हें करता आसतना आत्मो जरी तर आमचे पासत मागता जाल्यार आमकां आत्म्या वरवीं ह्यो सवलती दिल्ल्यो आसात बऱ्या जिविताच्यो, खुशाल जावपाच्यो, सिवीक सेन्स आसपाच्यो. पूण जेन्ना ह्याच आत्म्याक आमी आयकना, ह्या आत्म्याच्या प्रेरणान आमी चलना, तेन्ना आमचो दारवटो आयज व्हडलो जाल्लो आसा. ताळण्याक सांपडलेलीं आसा आमी. जें कितें करूंक जाय आसलें आनी बरें जिवीत आमकां धरूंक जाय आसलें तें धरिनासतना आयज ही उशीर दारवटो सोडून व्हडल्या दारवट्यांतल्यान सान भितर सरून आमचेंच एके भाशेन निसंटन करपाचे वाटेर आमी आसा. आयज जो डिवेलपमेंट म्हूण जावपाक चालू जाल्लो आसा, डिवेलपमेंट म्हणटा तातूंत आमचें निसंटन कितलें जालां हें आमकां दिश्टी पडटा. आनी ह्या पासत लोक आयज जायतो जाण भायर सरलेलो आसा. आतां 1 तारखेर नोव्हेंबराचेर लोक भायर सरतलो परतून. 5 वर्सांचो उगडास करून चांदोर जो प्रोटेस्ट जाल्लो आमच्या गोंयचें राखण करपाक, डबल ट्रॅकिंग आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन हाचेर आड 1 तारखेर परतून जातलो. कित्याक हें आमचें सिवीक सेन्स दवरपाक ज्यो गरजेच्यो वस्तू आसात त्यो पाड जाल्ल्यो आसात. आनी कोण कोण भायले जायते उद्योगपती येवन बिझनस करपाक सोदतात. कोणाच्या फुस्तार, कित्याच्या फुस्तार? आयज गोंयकारांक पडून आयिल्लें आसा की आमच्या फुस्तार, आमचे जमनीच्या फुस्तार, आमच्या पर्यावरणाच्या फुस्तार, आमचे फुडले पिळगेचे फुस्तार. आनी देखूनच आयज जायते जाण भायर सरलेले आसा की आमकां हो ओशीर दारवटा दी पोत्तून. आनी हे मागतात सरकारा कडेन, जाणी आयज डिवेलपमेंटाच्या नांवान जायत्यो सवलती म्हणून दिवन हो देव 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 करून आनी देवाच्यो धर्माच्या नांवान आमचे मदें फुटी घालून आमची वाट आनिकूय एके भाशेन बंद केल्या. ओशीर करूंक ना, बंद करून उडयली. देखून शुभ वर्तमानान जेजून म्हणलां, तुमी जेन्ना येतल्यात सदरे मुखार, सायबा आमी तुका वळखता, आमकां दार उगड. आनी तेन्ना तो भितर रावन तुमकां म्हणटलो, हांव तुमकां वळखच ना. कित्याक वळखना म्हणटलो? कित्याक जे वाटेन तुमकां चलूंक आपयल्ली ते वाटेन तुमी चलोच ना जाल्यार वळखतलो कसो? तुमी दुसरे वाटेन गेल्यात म्हणटच तुमी म्हजे वळखीची न्हू. आनी जरूय आमी म्हणटले, हांव ना सायबा, तूं आमगेर आयिल्लो, आमच्या घरांतल्यान चल्ललो, तूं आमच्या रस्त्यांनी चल्ललो, तुवें आमकां उतर शिकयलां, वय शिकयलां, चल्लां, पूण तूं चल्ला, तुवें आयकलां? भाव भयणीनो, आयज ही कृपा आमकां जण एकल्याक जाय. सगलीं देवाच्या राज्यान भितर सरता तेन्ना तुमकांच भायर उडयलेलीं तुमी पळयतल्यात, हीं उतरां जेजून म्हणलां. आनी जेन्ना तुमकांच भायर उडयलेलीं तुमी पळयतात तेन्ना तुमी रुदन करतल्यात आनी दांत किर्लितल्यात. हें आयच्या ह्या नियाळाक लायत जाल्यार आमकां भारतीय लोकांक, भोव करून वी इंडियन्स, आमकां जरी तर हे भाशेन भायर उडोवपाक लागलेले आसात, आयज दुसऱ्या देशांनी जंय आमी आमचो फुडार करून गेल्ले आसात थंयसर आमकां डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलेलें आसा, भायर उडोवपाक लागलेलें आसा, जाल्यार हें सिवीक सेन्स आमकां गरजेचें. तर भाव भयणीनो, आमकां हें सगळें बरेंपण मेळचें पासत हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां तशें आमकां वेंचून काडल्यात, तांकां आपोवणें दिलां तांकां प्रमाणीक केल्यात.
आनी प्रमाणीक केल्या तांकां मोहिमेवंत केल्यात. हो एक प्रोसेस. ही फकत 4 उतरां उलयलीं आनी आमकां सगळें मेळ्ळें अशें न्हू. आख्खो प्रोसेस वेंचून काडल्या उपरांत आपोवणें दिलां, तें आपोवणें मानून घेवन प्रमाणीक करप म्हणल्यार ह्यो सगल्यो सवलती आमकां दिल्यात आमचें जिवीत बरे भाशेन बांदून हाडूंक, ओशीर दारवाट्यांतल्यान चलूंक. आनी हें जरी तर आमी केलें जाल्यारूच आमकां ही मोहिमा मेळटा. तर ही कृपा आमकां मागुया. आमी समजून घेवंक, ओळखून घेवंक आनी बरें आसा तें वेंचून काडूंक, आत्म्याच्या प्रेरणान आमी मुखार सरूंक. आनी जें कितें आमकां चुकीचें, वायटाचें आनी ताळणेचें आसा तें पयस करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. भेटाने गीत घेऊया. C38, पेज नंबर 44. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. मोहिमेवंत देवा आमच्या बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्याचेर तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचे सेवेक वरवीं तुका अदीक महिमा आमी दिवंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्वथाय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या नांव वैभवान. म्हूण स्वर्गीक तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवे आदार सोय. म्हूण स्वर्गीक तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सा आनी प्रवचन तुवें आमकां सडयली सुमिया संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तार लेप पयस बेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपनेरे आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बराबर तिका आपली मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गो मेल्ल्या सुमेस्तांक ते पडजोडीत मुखाम आपण फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करून मागता. आंको आमी हृदयाची माई संगाती बागेवन झुजायचो पोती बागेवन दोत्ता. बागेवन जवाज आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासणे सुखांत आमकां वांटो दिता सांगाता. तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. सिवीक सेन्स म्हणल्यार समाजान कशे भाशेन जिवपाचें, कम्युनिटी लिवींग. तूं करताय तो आवाज दुसऱ्यांक त्रास जायना जावपाक. तूं उडयताय तो कचरो समाजाक त्रास जायना जावपाक. तूं जियेताय ती वागणूक दुसऱ्यांक त्रास करिना जावपाक. हेंच सिवीक सेन्स आमकां जण एकल्याक दी म्हूण मागुया आनी अशीर दारवट्यांतल्यान चलून सर्गीच्या राजाक आमी पावूंक जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान आत्म्याच्या प्ररणान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चिकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी.
सुमियाने म्हज्या भितर तुझी पावना तुझ्या एका सुत्रान म्हाका बळी केली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे बापाक वचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणाक तुजें येवजण जालें आमचे मोदें बिराकोचें बापाक वचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासणाक तुजें येवजण जालें आमचे मोदें बिराकोचें सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे सोमिया जेजू ये आमच्या काळजांत रावूं घे प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फळ फावो जावं ताचे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवनपणांत वांटो मेळ्ळा. तर जें खुणे रुपान आमी समरंभून घेतलां तें ह्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सुपूर्णायेन आमकां मेळोशें कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. 17 2 तारखेर आमी सगल्या मेल्ल्यां खातीर आमी मीस भेटयतल्या. सिमितेर जी निवळ करपाक जाय, फोंड जे तयार करपाक जाय, ह्या दिसांनी तुमी करचें म्हूण तुमकां उलो मारता. तशेंच उगडास करता 1 तारखेर लोहिया मैदान मारगांव हांगासर
सांजेर 5 वाजता प्रोटेस्ट जातलो. प्रोटेस्ट रॅली करीत भाशेन डबल ट्रॅकिंग आनी कोळसो जो आमच्या गोंयांतल्यान हाडपाक व्हडलो प्लॅन आसा ताचेर आड. जाता तितल्या गोंयकारांनी थंयसर येवचें हो उलो मारलेलो आसा. आमकांय चिखलेकारांकूय बीन हो उलो. जाता ते भाशेन तुमी तुमचो वेळ काडचो. नोव्हेंबराचे 1 तारखेर सोनवार त्या दिसाक सांजेर 5 वाजता मारगांव लोहिया मैदान हांगासर वचपाक तुमी तयारी करची. नवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकृतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे. हांव आयकतां सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवांशा पातक्यांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासणाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासणाच्या साल्वासावांची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणां तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणां तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाच्या ताळणेन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर वर्तता उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोंक अदीक करून हेमकोंडाच्या सोंपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवा. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चुतायसा उष्ट्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चुतायसा उष्ट्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्या पासून विनोदी कर. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चुतायसा उष्ट्र्यामध्ये तू सुदैव आनी सुदैव तुजो पूज येसू. भाग्योन मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्योंती मारी आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक. मजत कर ओस्कोत काळजाच्यांक. माग पुरजे पासत जा शरातीन देवाच्या म्हणयाऱ्यांची. विनोद कर सगल्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत. फावो कर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो हे सायबिणी. आदार दिनार वर्स ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक. जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो. तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सगल्या पिडेवंतां पासत ह्या वेळार आमी मागुया. जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागात.
आमचो आदार सोमयाच्या नांवार आसा. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोमया म्हजे मागणी आयक. आनी म्हजें रुदोवन तुजेशी पाव. सोमया आसूं तुमचें सोवें. आनी तुमच्या आत्म्याचो. प्रार्थना हांव तुका सोमया देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंतवंत आदारान भाग्योवन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाचे खोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक, तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक, तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवेदार देवाचें बेसांव बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवूं आनी सदां काल तोगूं. आमेन. शेवटाक गीत घेवया 48. संवसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं. आमचे गांवचे शेराची आयगे कांती इबिळोनी. सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सोलोगी.